नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। साळ न्हंयच्या अशास्त्रीय पद्दतीन गाळ काडपाचे सरकाराच्या कामाचेर न्हंयच्या दडेवयल्या गांवांतल्या नुस्तेकार आनी हेरांनी घेतली हरकत। गोमंतक टीव्हीचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। गोय खंडपीठान बांबोळी मानसोपचार संस्थेन नेमिल्ल्या सगळ्या 45 उमेदवारांक आनी हेर कांय जाणांक धाडले नोटीसी। मंगळारा गोय विद्यापीठान विज्ञान सवत्र पुछतेच्या कार्यावळीचें केलें उक्तावण 16 ते 23 मेरेन ऑनलायन सर्त केल्या आयोजीत। सोमारा कृष्ण पक्ष निमित्तान रामनाथ देवस्थान तर्फे श्रीदेव रामनाथ श्री सातेरी श्री कामाक्षीचो सांगोड मनयलो व्हडा उमेदीन। आतां खबरो विस्तारात। साळ न्हंयच्या अशास्त्रीय पद्दतीन गाळ काडपाचे सरकाराच्या कामाचेर न्हंयच्या दडेवयल्या गांवांतले नुस्तेकार आनी हेरांनी हरकत घेतल्या। हे गाळ काडपाचें काम कितलेशेच नुस्तेकारांचो वेवसाय काबार करतलो असो भंय मोबूर कळशेच्या कांय नुस्तेकारांनी उक्तायला। करमण्या साळ न्हंयेंत भोवडी मारून नुस्तेकारांनी गाळ काडपाक वापरता ती पद्दत अशास्त्रीय आसा अशें दाखोवन दिलां। कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान कागाळ दिल्या उपरांत काम बंद दवरला। हो विशय आनी खोलायेन कळपाक गोमंतक टीव्हीचो रिपोर्ट गौरांग हाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। साळ रिव्हरा भितर जी कारवणा एरियाक आसा आमी आनी आतां हांगा जें ड्रेजिंग चल्लां ताचें काम पळोवपाक आतां आमचे बरोबर आसा रॉय बोरेटो आनी हांगचे लोकल फिशरमॅन। ताचे बद्दल जें काम चालू आसा ड्रेजिंगाचें तें सायंटिफीक पद्दतीन जायना अशें तांचें म्हणणें आसा, तें आमी पळयतले। आमगेले हिंगा प्रॉब्लम म्हळ्यार आमी मरे गेले ते फाटी दोन फेजीसाचेर ड्रेजिंग जालें। ते म्हणपाक लागले एनजीटीन थिंगा तें ओपनिंग करपाक लायला बिकॉज ते स्वेज ट्रिटमेंट प्लांटा मरे थिंगा जाय तें सुटाय थिंगा खारेपंदार, सो तेका लागून न्हू तें उदक देंवपा लागून म्हणटाय तें ओपनिंग करपाक लागले। सो एनजीटी लागून मरे आमगे रावले। सो ते सायडीन मरे तितली फिशींग एक्टिविटी चलना, सो आमगे फिशरमॅन ते सायडीन वचनाय तितले आनी थिंगा सारकी घाण जालो आहा आनी थिंगा ते पॉयझनस वॉटर आहा सारकें व्हेरी पोल्युटेड वॉटर। एक आहा पळय 20 mld which is जायका प्रोजेक्टाचे, मागीर तेंगे एक PWDचे आहा that is about another 16 mld. So all this water, all the sewage water of the Margaon and all the effluents, सगळे ग्रीस येता ती सगळी तेमी थिंगा तरी बरी करून ट्रीट करून तरी तें उदक धाडले न्हू, ट्रिटेड वॉटर, नॉट एफ्लुएंट एंड नॉट डायरेक्ट स्वेज। वी आर हॅपी that water may go वचपा जाता म्हणजे आमकां तें पोल्युशन लेवल आतां इतलो आहा तो पोल्युशन जर येशे येलें आमगेले सगळे तिसऱ्यो आनी सगळे पेडे जातले पॉयझनस जातले आनी ते खावपा सारकें आसपा ना। आतां ते रिपोर्टाचे म्हणटाय आतां आमकां खावपा सारकें नाय म्हणटाय, प्लस तें आतां इतलें ड्रेजिंग करून तरी ओपन केलें, ड्रेजिंग कराय तुमी बट हें पयलीं सारकें कराय आमगेलें ते स्वेज वॉटर बी एंड ट्रिटमेंट बी सारकें करून उरतालें। द वर्स्ट पार्ट आय हॅव सीन इज दे आर यूजिंग बिग पंप्स लायक सक्शन पंप्स and that suction all the sand and all the mud and water also they are releasing into our mangroves, so that mangroves aerial roots are there, they are going to get destroyed and eventually the trees are going to die. So CRZ law should be followed. It is not only for the small time people like us, like where they are saying that houses should not be built and this. The CRZ is to protect the environment, not to destroy the environment. They are telling me that because of NGT they are doing this. NGT will not tell them to destroy all the ecosystem of the river and do the dredging. They will never say that. So this is very unscientific way of dredging and we will stop. And we Captain of Ports also assured us that he is going to take us into confidence and then we are going to discuss it further with the fishermen. Because we have got a better knowledge, because we have got a traditional knowledge. This traditional knowledge has come and we only know where the depth is, where it has to be dredged, and if at all it has to be desilted, not dredging. We will not use the word dredging.
we will get it desilting if the NGT really says that it is you destroy this and save the channel for big ships and all to come. बांबोळी मानसोपचार संस्थेन 45 दुयेंती मजत कामगारांची नेमणूक केल्या. तातूंतले 87% उमेदवारी 70 तालुक्यांतले आसात. तशेंच ह्यो नेमणुके बेकायदेशीर आसात असो दावो दोगा तरणाट्यांनी केला. ही पुराय प्रक्रिया रद्द करची अशी मागणी तांणी मुंबय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. तिची दाखल घेवन खंडपीठान नेमिल्ल्या सगळ्या 45 उमेदवारां आनी हेर कांय जाणांक नोटीसी धाडल्यात. मंगळारा दिसा गोंय विद्यापीठान विज्ञान सर्वत्र पुजतेच्या कार्यावळीचें उक्तावण सकाळच्या 10 वरांचेर जालें. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे दोतोर प्रदीप सर मुकादम आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले. 16 ते 23 मेरेन ऑनलायन सर्त आयोजीत केल्ले. हे कार्यावळीक विज्ञान सर्वत्र पुजतेच्या पुस्तकांचें उक्तावण केलें. तशेंच तांच्यांनी प्रदर्शन आयोजीत केल्या. जाल्यार 28 तारीख मेरेन ही कार्यावळ चालू आसतली. विज्ञान सर्वत्र पूज्यते हे जे एक्सपो आसा ताच्या संदर्भान थोडीशी आमकां म्हायती दिया प्लीज. विज्ञान सर्वत्र पूज्यते हो जो केंद्र सरकारचो विज्ञान प्रसार ह्या शृंखले अंतर्गत जो कार्यक्रम आसा तो गोवा युनिवर्सिटी एक ताचें म्हत्वाचें सेंटर आसा देशा भितर आनी म्हाका उमेद जाता की आयज अशा दिसा तांच्यांनी विज्ञान सगळ्यां पर्यंत पावचें म्हणून वेगवेगळ्या लोकांचे लेक्चर्स दवरल्या. इतलेंच न्ही तर तांच्यांनी एक्झिबिशनूय दवरलां आनी ज्या एक्झिबिशना भितर गांवां जे कोण सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा किंवा विज्ञानाचेर काम करपी लोक आसा आनी इतरत्र विज्ञान आधारीत ज्यो एक्टिविटी जाता तांचो एक्सपो आसतलो. आनी म्हाका दिसता ही खूब बरी सुरवात, कित्याक सगळ्यां पर्यंत विज्ञान व्हरप आनी विज्ञान हो सगळ्यांचो विशय करप आनी एक सिटीजन सायन्स इनिशिएटीव ह्या संदर्भान फक्त विज्ञान न्ही, विज्ञान एज वेल एज तंत्रज्ञान म्हणजे सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी फॉर ऑल आनी सगळ्यांचो विशय जावचो असो एक म्हत्वाचो कार्यक्रम आसा. आनी म्हाका दिसता हाचें स्वागत करपाक जाय, कित्याक सगळ्या गांवांतल्या लोकां खातीर, त्या नंतर शहरांतल्या भुरग्यां खातीर आनी वेगवेगळ्या स्तरांतल्या लोकां खातीर हो कार्यक्रम आयोजीत केला. आमचे एन्शंट सायन्स जे आशिल्ले ते सायन्स आनी आतांचे सायन्स हातूंत डिफरन्स कितें आसा? सायन्स तेच, शास्त्र हो शब्द तेन्नाय शास्त्रच म्हणटाले, आयजूय ताका शास्त्र म्हणटा. आतां ताका चड साधन सुविधांची उपलब्धता जाल्या, ताका लागून जे कांय सिद्धांत पयलीं मांडिले ते सिद्धांत खुबशे सिद्धांतांक आतां सायंटिफीक वॅलिडेशन करपाक आमकां संदी जाल्या. फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणटा की हळद ही खंयचे प्रकारे एंटीबायोटीक अशें पयलीं पसून ताचो वापर चालू आसा, पूण भितरलो खंयचो एक्झॅक्टली घटक तो कितल्या प्रमाणान मेळटा. फॉर एग्जाम्पल क्युरक्युमीन ताची पर्संटेज कितें मेळटा ते आयज विज्ञानाची प्रगती जाली कारणान आमी तातूंतली एक्झॅक्ट पर्संटेज काडपाक शकता किंवा ताचो फर्दर वॅलिडेशन करून तितलोच एक्टीव कंपोनंट काडपाक शकता. होच फरक पडला. आनी इतलेंच न्ही तर आमची जी समृद्ध परंपरा आनी जे पयलींचे गुरुकूल पद्दतीन आयिल्लें ज्ञान आसा, जे लोकां भितर आसा, लोकांच्या म्हणजे सांस्कृतीक परंपरे भितर आसा, हाका फर्दर वॅलिडेट करप हो एक खूब मोठो परिणाम किंवा खूब मोठी संदी आमकां मेळ्ळ्या आधुनीक तंत्रज्ञान आनी विज्ञानाच्या विकासा खातीर. पूण ती एकूच प्रथा आसा, आतां फक्त तें ऑब्जेक्टीव जालां, ताका आनी चड डीप आनी चड सर्वव्यापी करपा खातीर हो असो यत्न आसा. सोमार दीस बांदोडा रामनाथी वाठारांतल्या रामनाथ देवाचो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या दिसा पयली देवाची पालखी आख्ख्या वाठारांत भोंवडायतली. उपरांत देव रामनाथ, श्री सातेरी, श्री कामाक्षी हे तिनूय देवाक सांगोडान बसून तळ्याक भोंवताडे मारले. ह्या सांगोडाक खूब गर्दी आसता. देवाचो सांगोड पळोवपाक पयशिल्ल्यान देवाचे भक्त येतात. हो सांगोड रातच्यान 9 ते 10:30 मेरेन सुमार 1.5 वर चल्लो.
मोपा विमानतळा कडेन वचपी रस्तो करपाक बेकायदो जमीन घेवन झाडां कापप चालू केला. वारखंड पंचायतीन हस्तक्षेप करून ही कत्तल आडावची अशी मागणी करीत शेतकारांनी काल मोर्चा काढलो. मात पंचायतीन कोणूच नासलो. सचिव जापो दिवंक शकलो ना. त्या रस्त्या विशीं पंचायती कडेन कागदां नात अशें सचिवान सांगलें. लोक सगळे आम्ही मेळोन विचारूंक येयल्ले पंचायतीन सरपंच आनी इन्फॉर्मूय केल्ले सकाळीं की आमी तुमकां मेळपाक येवपाचें आहा म्हणून इन्फॉर्मूय करून आमी जेन्ना पंचायतीन येयले तेन्ना सरपंच ना आनी पंचायत बॉडी कोणूच मेंबर ना. एक सेक्रेटरी आसलो. सेक्रेटरीक त्या प्रोजेक्टा बद्दल त्या रोडा बद्दल जर कितें विचारलें जाल्यार तेका म्हणटा तो आपले एज पर म्हणटा आपले नॉलेजी प्रमाणे हांगासर तशें इन्फॉर्मेशन कांयच ना म्हणटा. पूण ह्यान पयलीं तेणी जायतें इन्फॉर्मेशन अशें दिलां की भितरूच सगळें आसलेल्या भशेन दिसता पंचायत. पूण आतां म्हणटा ते सरपंच पळय आहा न्हू त्या सरपंचा कडेन उलयता पंचायत बॉडी कडेन उलयता आनी बेगिनांतल्यात बेगीन तुमकां कितें तें डिसिजन आमकां डिसिजन नाका म्हटलें. आमकां डिसिजन दिवच्या पयलीं तें थंय स्टॉप जावंक जाय आनी जर स्टॉप जायना जाल्यार फुडलें कितें प्रोसेस आहा ते आमी पंचायत बॉडी जावं सेक्रेटरी बरोबर रावन आमी ते फास्ट एक्शन घेवन ते स्टॉप जावंक जाय काम अशें मागलां. पूण आतां तेणी आयज नाल्यार फाल्यां सरपंचाक विचारून सांगता म्हणून सांगला. पूण जरी ना सांगले जाल्यार आमी परत येवन सेक्रेटरीक परत विचारून ते जायना जाल्यार तेंचे कितें आन्सर आसतले आनी लोकशाही पद्दती प्रमाणे पंचायतान जर आमी तांकां निवडून दिता आनी त्या निवडलेल्यांचें कार्य कितें आसता आनी ते जर लोकां वांगडा रोवचे ना जाल्यार तेंचो जागोय दाखोवन दितले आमी हें फुडें इतलें सांगता. खायात पियात मजा करात असो संदेश दिवपी गोंयचो नामनेचो कार्निवल फेस्टिवल 26 फेब्रुवारीक सुरू जातलो. आज 4:30 वरांचेर वसकेन किंग मोमोची निवड जातली. जगभरांतल्यान लोक गोंयांत मुद्दम कार्निवल पळोवपाक येतात. फाटल्या वर्सा कार्निवल जावंक नाशिल्ल्यान ह्या वर्सा कार्निवलाक गर्दी जावपाची शक्यताय आसा. 26 तारीख लागीं पावत आयिल्ल्यान पणजे कार्निवलाच्या तयारेक नेटान सुरवात जाला. पळयात कांय खीण चित्रां. पालक फक्त भुरग्यांक शाळेंत पावोवपाक शकतात. दिसभर पालक शाळेंत भुरग्यां वांगडा रावपाक शकनात. शाळेंत गेले उपरांत भुरग्यांची जापसालदारकी ही शाळा वेवस्थापनाची आसतली. कोरोना मार्गदर्शक तत्वांक शाळेंत पाळो दिवप म्हत्वाचें. ताका लागून आपली जापसालदारकी पालकांचेर फाफुडपी शाळा वेवस्थापनांक शिक्षण संचालकांक योग्य समज दिवची अशी मागणी शिवसेनेचे राज्य मुखेली जितेश कामत हांणी केली. Wouldn't I will send to attend physical classes in school at my own risk. अशा तरेचे लेटर हे स्कुलांनी स्वताहून धाडिल्ले आसा. जर एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जर तांकां कितें नोटिफिकेशन धाडलें आसत जाल्यार हांव प्रसार माध्यमां समोर आनी प्रसार माध्यमां मार्फत एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांगूंक सोदता की तुमी जर अशें परिपत्रक काडलां की अशा तरेचो कन्सर्न पेरंट्सा कडल्यान घेवचो जाल्यार आमचो ताका आक्षेप आसा शिवसेनेचो आनी आमी मागता डिपार्टमेंटा कडेन की बेगींतल्या बेगीन हे जे तुमी नोटिफिकेशन काडला ते फाटीं घेयात. पूण म्हाका दिसना की एज्युकेशन डिपार्टमेंटान अशें परिपत्रक घाला कारण खंयच अशी ताजी नोंद ना. जर खंयचे स्कूल अशें कन्सेंट लेटर फोर्सेबली घेवंक सोदता जाल्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचें काम आसा तांची ड्युटी आसा की प्रत्येक स्कुलाक सर्क्युलर धाडचे की अशा प्रकारचे कोणेच कृत्य करचे न्ही. कित्याक पेरंट्स हाच्या खातीर भिल्ले आसा. म्हाका खूब जाण पेरंट म्हणटा की आज आमी अशें लेटर सायन करूंक शकना कारण आमी कितें भुरग्यां बरोबर वचून स्कुलांत बसूंक शकना म्हणून की वचून आमी सायडीक बसले आनी गायड केले की भुरगे मास्क घालता काय ना सोशल डिस्टन्सिंग पाळटा काय ना म्हणून ही जी ड्युटी आसा आनी हे जे सगळे आमी SOPs म्हणटा हे स्कुलांत पाळपाचे आसता. पेरंट स्कुलांनी येवन हें पाळूंक शकना म्हणून अशें परिपत्रक काडप हें चूक.
स्पेशल भुरग्यांचो समाजान आस्पाव करचो असो संदेश दिवपाक अंदू कार्निवालाक 2 सुवातींनी फ्लोट घालतले अशें डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवाचो अध्यक्ष एवेलिनो डिसा हाणें पणजे जाल्ल्या कार्निवल बसकेन सांगलें. मंगळारा ही बसका पणजे कार्निवल अध्यक्षांनी घेतिल्ली. ह्या बसकेक फ्लोटाचे वांगडी हाजीर आशिल्ले. आयज आमी हे मिटिंगाक आयिल्ले कार्निवल कमिटीचे मिटींग आसलेले जे कोण सगळे फ्लोट घालतले पणजेचे कार्निवलाक. तर आमची ऑर्गनायझेशन डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवा आमी फ्लोट घालतले कार्निवलाच्या हितून टू प्रमोट इन्क्लुजन. जे कोण डिसेबल्ड आसा तांकांय समाजान भितर घेवपाचे लोकांनी हे संदेश दिवपाक आमी हे फ्लोट घालतले आनी आमी पणजे आनी मारगांव हे 2 दिसाचे फ्लोट घालतले. कर्नाटकांतल्या शिवमोगा शारांत हर्ष ह्या तरणाट्याची आयतारा राती हत्या जाल्या. तो बजरंग दलाचो कार्यकर्तो अशें कळटा. सोमारा दिसभर शारांत निदर्शन चालू आशिल्लीं. ह्या प्रकरणांत 3 अटक केल्या. कर्नाटकाचे गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र हांणी सांगलें. हिजाबवादा कडेन ही घडणूक संबंदीत ना, पूण आमकां कसलोय निष्कर्श काडटना तपासांतल्यान कितें भायर सरता ताची वाट पळोवंक जाय. दोगूय दुबावीत थळावे आसात. मजगतीं केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे हांणी घडणुकेची NIA तपास करची मागणी केल्या. भाजप आमदार रेणुकाचार्यान ही घडणूक हिजाबाक लागून घडिल्ल्याचें सांगलां. देशभरांतल्या वरिश्ठ भाजपा फुडाऱ्यांनी हे घडणुकेचो निशेध केला, तर कांय जाणांनी हिजाबवादाचो तो बळी थारला अशें ट्वीट केलां. पणजे कुजिरा शाळेन नवे ट्राफिक कायदे लागू केल्यात. BSNL पार्किंग आनी नवे पार्किंग अशे शाळेच्या विद्यार्थ्यां खातीर पार्किंगाक वेगळ्यो सुवात्यो उपलब्ध केल्यात. विद्यार्थ्याचे सुरक्षे खातीर ह्या नव्यो सुविधा शाळेच्या मुख्य अध्यापकांक तशेंच कचेरी परवानगी घेवन पार्किंग कायदो लागू केला. भुरगीं आनी पालक हो कायदो पाळटले असो विस्वास येरादारी पुलिसान उक्तायला. What we have decided is that the circulation plan for the Kujira complex will be like the people who are coming from Panjim side, Santacruz side, they will be taking the highway. After the stadium gets over on the left side, so there is a road going to BSNL parking. So they are going to come inside the BSNL parking. There is an ample of new parking space which has been created by the government. So they are going to park their vehicles over there. The children are going to be dropped here, there at the parking, and from that parking lot to the respective schools and colleges that the child is going to go. This is one thing. Secondly, the buses which are getting the children, they are also going to come to the BSNL parking, park inside the BSNL parking lots. The school children are going to alight over there and they are going to go to the respective schools. This circulation plan we have decided in consultation with the school management, also some authorities, and I hope the children and the parents are going to follow this. All this we can say that we have done it in the interest of the children who are going to the school. Today you can see we have tried this new fashion of traffic circulation, and I feel a lot of kids and a lot of children are finding it easier to cross their school, come to their school. The paths are clear, and this is a new way we are looking forward for this new Kujira school complex. कोरोनाचे प्रमाण उणें जाल्ल्यान आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 5% परस सकयल आयलां. सोमारा कोरोना दुयेंतीक कोणाकूच मरण आयिल्लें ना. आयतारा कोरोनाचे 49 नवे दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 40 दुयेंती बरे जाले. आयतारा 1179 चांचण्या उपरांत 49 दुयेंती मेळिल्ल्यान दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 4.16% पावलां. आतां मेरेन गोंयांत कोरोनाचे 2,44,762 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 2,40,391 दुयेंती बरे जाले. सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो देऊन तो 579 पावला. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण
98.21% आसा. सोमारा उपचारा खातीर फक्त एक दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जालो, जाल्यार बरे जाल्ल्यान एक दुयेंतीक डिस्चार्ज दिला. आतां मेरेन 1,89,668 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावतले, जाल्यार 31,411 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. अभिव्यक्तीपणजी ह्या संघटनेन गोंयराज्य जैवविविधतेचे पालवन संवसारीक जैवविविधतान दीस 2022 निमित्त साधून जैवविविधता विशीं जागृताय निर्माण करपाक सर्तीचें आयोजन केल्लें. ह्यो सर्ती ऑनलायन मोडा वरवीं घेवपाक आयिल्ल्यो. हे सर्तीन देशांतल्या 18 राज्यांतल्या आनी 1 केंद्र शासीत प्रदेशांतल्या सर्तकांनी वांटो घेतिल्लो. तशेंच जगभरांतल्या 20 देशांच्या लोकांनी ह्या सर्तींतल्या सर्तकांच्या निर्मिणीची तुस्त केली. आमचो युवा आणि हे आमचे कडल्यान सुरू करता अभिव्यक्ती संस्थेचे जे युवा कलाकार आसात तांचे मदीं सुद्धा एक सामाजिक तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. ही भावना निर्माण जावपा खातीर आमी युवा जागृतीच्या प्रकल्पांत हात घातिल्लो खूब पयलीं. हातूंत एक भाग असोय आसा की राष्ट्र प्रेम आसा, तशेंच आमची जबाबदारी कितें आसा सध्या की पर्यावरण सांबाळप आनी हानी आमचे कडसून तरी पावची ना इतलें तरी पळोवप. प्रत्येकान हे करपाक जाय. सो ह्या खातीर आमी अशें चिंतलें की गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा तांकां विचारप की आमी ह्या थीम्स सगळ्यो इकॉलॉजिकलूच घेतात. सो आमी ह्या थीमचेर प्रतियोगिता कॉन्टेस्ट बीन घेवपाचे आसात तर तुमी आमच्या वांगडा येवं शकतात काय. सो दे हॅपीली कोलॅबोरेटेड. आणि मेन उद्देश की भारतातली इकॉलॉजी, भारतातले पर्यावरण, भारतातले विंगड वाठार हाच्या बद्दल आमकांय माहिती जावची म्हणून आमी फोटोग्राफी बीन इन्क्लूड केले मागीर. पण बेसिकली इट इज प्रिझर्वेशन ऑफ आवर बायोडायवर्सिटी, आवर इकॉलॉजी, आवर एनवायरमेंट. ह्या खातीर हांव तुमकां जस्ट आमचे विशय सांगता. अंदू एक विशय आशिल्लो बॅक टू रूट्स, दुसरो विशय ग्लोबल वॉर्मिंग, मागीर बायोडायवर्सिटी अँड एनवायरमेंट, मॅन अँड नेचर हो एक विशय आशिल्लो. मागीर फोटोग्राफी खातीर फ्लोरा अँड फॉना. अशा पद्दतीन आमी फक्त कॉन्टेस्ट घेवप अशें न्ही पूण ताचे विशीं आमकां आयोजक संस्थेक आमच्या वांगडा जे जोडिल्ले आसात ते युवक तांकांय हे अवेअरनेस येवचे हो ताचो उद्देश. बिकॉज आमी वी स्टील बिलीव की इट्स सच अ डायवर्स लँड आणि पूर्ण देश भोवन पळोवपाक आमकां तरी इच्छा आसा आणि हे शक्य जावचें. ह्या वाठारांतले युवकांनी त्या वाठारांतले इकॉलॉजिकल दृश्यां पळोवची म्हणून फोटोग्राफी, मीम, रील अवेअरनेस येवचे म्हणून आमी हो विशय घेतला विच इज क्लोजर टू आवर हार्ट. आणि अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग आर्ट्स एक कितें तरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसची. ही आमची तेन्नाच्यो ज्यो अध्यक्ष आशिल्ल्यो प्रतिभाताई देशपांडे विवेकानंद केंद्राच्यो त्यो आशिल्ल्यो आणि अभिव्यक्तीच्यो अध्यक्ष आशिल्ल्यो तांची ही एक मोख आशिल्ली की अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग आर्ट्स एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसची. त्या खातीर बायोडायवर्सिटी. कळंगूटकारांचो राखणो देव बाबरेश्वराची सोमारा जात्रा. ह्या केळ्यांची जात्रा म्हूण गोंयभर फामाद आसा. लोकांक आकर्शीत करपा सारकी गजाल म्हळ्यार पुराय देवूळ केळ्यांच्या घडांनी सजयतात. जाणकाराच्या म्हणण्या प्रमाण देव बाबरेश्वर हो म्हापशेच्या देव बोडगेश्वराचो भाव. ह्या जात्रेक केळ्यांचे घड देवाक दिल्यार मनांतल्यान मागिल्ल्यो सगळ्यो इत्सा पुराय जातात अशें मानतात. देखून पेडण्याच्या पोताक सावन काणकोण मेरेनचे लोक भावार्थान बाबरेश्वराच्या पांयां कडेन मुजरत येतात.
गोमंतकाच्यो बातम्यो अश्यो चालूच आसतल्यो, पण आतां हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.